18 जून गोयच्या स्वातंत्र्य संघर्षाचो एक प्रेरणादायी दीस. पूण आयज गोयची परिस्थिती पळयल्यार स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांनी सपनांत पळयल्ले गोय गोय उरूंक ना. गोंयान खून, बलात्कार, चोरी सारकिल्ले गुन्यांव दिसान दीस वाडत आसा. कायदो आनी सुवेवस्थेचे बारा ब्रेस्तार जाला. उदरगतीच्या नांवान भ्रष्टाचाराचें राजकारण चल्लां. गोंय ल्हवू ल्हवू बनाना रिपब्लिकेच्या दिकेन वचपाक लागला अशी सणसणीत टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केली. गोंय क्रांती दीस कार्यावळीन हुतात्म्यांक आर्गां ओंपल्या उपरांत ते उलयताले. If you look with the number of crimes in the first place, daily there is a murder, a rape, robberies, fights, gundagiri. This was never happening in the last so many years. You remove the record. The detection rate of crimes. What about the prevention? Why can't the government prevent it? What happens to our we've got the worst ranking with regards to implementation of policies and several things. So Goa is basically turning into a Goa Republic. The CM has a right to say what is it, but the reality is that Goa is turning into a absolutely banana republic. And मुखार गोंयकाराचो फुडार कितें हो सरकारा अंडर म्हाका दिसता इज अ big question mark.